लास्ट टायम एसेंब्लीन हांवें प्रॉमीस केल्लें की गोंयकारांक भितर प्रवेश करपाचो बंदी करतलो म्हणून. सो दॅट ऑलरेडी हांवें फायल मूव केल्या. ओके, आमी गेमींग कमिशन जो जो GST कमिशन जो सेल्स टॅक्स कमिशन ताका आमी गेमींग कमिशन म्हणून अपॉयंट करतात आनी तो एकदां अपॉयंट जालो की ऑटोमॅटिकली गोंयकारांक भितर वचपाची बंदी आसतली. गोंयकार वचूंक शकचे ना एनी टायम ताजेर बाकीचे ताजेर एकदां म्हणजे फ्रॉम द 1st ऑफ फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स डायरेक्टली गेमींग कमिशन गोंयकारांक वचपाची 1 फेब्रुवारीच्यान पूर्ण बंदी जातली. 1 फेब्रुवारीच्यान गोंयकार भितर वचूंक शकचो ना. आतां तेजें पूर्ण म्हणजे गेमींग कमिशन जो आमचो आहा म्हणजे वी हॅव नॉमिनेटेड बाय द GST कमिशन तो केन्नाय वचून थंय इन्स्पेक्ट करूंक शकतलो. म्हणजे ID प्रूफ मागपाक तो गोंयकार ताका सस्पेक्टेड दिसलो जाल्यार ताज्या कडल्यान तो घेतलो. बट ताज्या उपरांत तेजो मेकॅनिजम जो आसा हो डिसायड जातलो. ताजे रुल्स रेगुलेशन्स करतले कंप्लिटली टू एवॉयड गोंयकार. हाजे फुडले एक एक स्टेप जे आसा की ताज्या उपरांत गेमींग कमिशन ही वील टेक द डिसिजन, ही वील ड्राफ्ट द रूल, ही वील बाकी जाका लागता तितके रुल्स रेगुलेशन्स तो करून घेतलो. बट वी आर स्टार्टिंग इम्प्लिमेंटेशन फ्रॉम द म्हणजे कदाचित आज किंवा फाल्यां भितर तो नोटिफिकेशन येवपाक जाय येतलो. फ्रॉम द 1st ऑफ फेब्रुवारी ऑनवर्ड्स वी आर स्टॉपिंग ऑल द ओरिजिनल गोंयकार हांगा वचपाचें आमी बंद करतले. जे गोंयकार कसोनींनी कामां करता तांकां बंदी लागू आसची ना हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. की गोंयकारा खातीर म्हणजे जो गोंयकार खेळोंक वयता तो काम करपाक न्ही, खेळोंक वयता त्या गोंयकारान 1 फेब्रुवारीच्यान वयचें न्हू. ताका 1 फेब्रुवारीच्यान बॅन जातलें. नोटिफिकेशन फाल्यां किंवा परवा भितर येतलें विदीन प्रोसेस. 30 जानेराक गांधीजीची पुण्यतिथी. पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा दिसा राज्यपाल सत्यपाल मलीक आनी मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपलीं. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.